मोगाचे भाव भयणींनो, आज आमी दोनी वाचपाक आमी दोन वस्तू पळयल्यात. पयली म्हणजे जेजूचें रुपांतर, दुसरें म्हणजे आमी एके भाशेन बापाचो ताळो आयकला. पयलीं वाचपान हांवें आयकलां दानियेलाचें दर्शन. आनी त्या दर्शनांत तो कितें कोणा पळयता, सन ऑफ मॅन म्हणटा, मनशाचो पूत. आनी ताका सगळीं महिमा दितात. सगळे एकठांय जावन ताजी एके भाशेन दर्शन घेतात आनी ती सेवा करतात. कोण जाय तो हो मनीस? दानियल उलयतालो जेजूची खबर त्या वेळार. सुबोतान आयकलां दोन वस्तू. जेजू ते शिश्यांक पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआमाक एक दीस एक दोंगरार वयतात. दोंगरार कित्याक जायत? तुमकां खबर आसतलें, आदल्या काळांत दोंगर एक खास जागो आसलो आनी ह्या जाग्यार सर्वेस्पद देंवतालो आनी मनीस चडटालो. कित्याक जाय ते? जेन्ना देवाची आनी मनशाची भेट जावंक आसली ती दोंगरार जाताली. म्हणजे दोंगर एक भाशेन देवाचें स्थान आसलें. आनी थंय वतकच आमी आयकलां की देवचें रुपांतर जालें. देवचें आपल्या आंगोस्त्रान ताची कूड बदलली. एक भाशेन जेजून शिश्यांक दाखयली आपली कोरी, फूल आयडेंटिटी. हांव कोण तो? फकत मनीस न्हय, हांव देवाचो पूत. मागीर आमी आयकलां देवाचो ताळो. हो कितें म्हणटा, त्या पुताचे आयकात. बाबणेनो, आमी एकामेकाच्या तोंडां पळयल्यार आमी म्हणूंक जाय की खरेंच एकलो म्हजो भाव आनी म्हाजी भयण. कित्याक आमी सगळे देवाची एक भाशेन भुरगीं आनी आमच्यांत आसा जेजू. जो सुवातेर आमी सदांच देवाचो ताळो आयकूंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां जायते ताळे येतात, आवाज. आनी हे सगळे आवाज आमी आयकतना दुसरे ताळे एक भाशेन आमी जेजू ताळो आमी ताका पयस करतात. तर खास आमी आज देवाक मागुया, शांतपणी बसून मागणी करून देवाचो ताळो आयकुया. आनी जो आवाज, जो संदेश आमकां दिता बापूय, ते भाशेन आमी जीत सारूंक देवा लागीं मागुया.